Job chapter 9. देवाची नीत सगळे somurti वयर उत्ता. जॉब परी उलयलो. खरेंच तुमी सांगतात तशेंच तें म्हणून हांव जाणो. आपूण प्रमाणीक म्हूण कोणाच्यान देवा मुखार नीत उबो रावयेत. ताचे कडेन तो विवाद करूंक सोदीत जाल्यार ताच्या हजारांतल्या एकल्या प्रस्नांक पर्यंत ताच्यान जबाब दिवंक जावचें ना. गिन्यानान सर जाणार पदवेन सर बलिश्ट ताचे आड उबो रावंक कोणाक तरी शकलां जायत. शिडकावने शिवाय तो दोंगर आलोयता. एके स्वाते वेले दुसरे स्वातेर वता आनी रागान तो तांचो भस्म कोत्ता. तो प्रिथूम आलोयता आनी तिचे सगळे खांपे थरथरायता. तो हुकूम घालीत जाल्यार सुर्या उदेनासतना रावता आनी धांकणे घालून नखेत्रांचो परजोळ तो लिपयता. ताणें एकल्यानूच अंतराळ मंदोळ विस्तारली आनी सोमदिराची उंच लारां आपल्या पांयां पोंदाक दवरलीं. सप्तऋषी आनी मृग ऋषी, कृतिका आनी दक्षिणेचीं नखेत्रां ताणेंच केल्यांत. ताचीं कर्तृत्वां श्रेश्ठ वर्तीं समजणेचे तांकये भायलीं. ताचीं विस्मितां मापा मेजपा भायलीं. तो म्हजे कुशीच्यान वेता तरी म्हज्यान ताका पळोवंक जायना. तो फुडें वेता आनी म्हाका जळखो ना. तो कितें काडून व्हरत जाल्यार कोणाच्यान ताका आडावंक जायत. वो तूं कितें कोत्ताय अशें कोण ताका म्हणत. देवाचो राग थांबना तसलो राहाब ह्या समदिरांतल्या राखोसाक आदार दितल्या आपल्या दुस्मानांचो ताणें भस्म केलो. अशें तर फावत असल्या उतरांनी ताका जबाब दिवंक कशें म्हूण म्हजे लागीं घडत. हांव निरअपराधी आसल्यार लेगीत ताका जबाब दिवन कसलो म्हूण फायदो. म्हाका आरोपी थारोवप्या लागीं म्हज्यान फक्त काकूत विनवू येता. हांवें ताका आपयलो आनी ताणें म्हाका जबाब दिलोय जाल्यार तो म्हज्या ताळ्याक कान दितलो म्हूण म्हाका कसली खात्री आसत. कसलेंच कारण नासतना म्हाका चिड्डूंक आनी म्हजे घावे वाडोवंक तो मोड धाडून दिता. तो म्हाका आस्कार सुस्कार घेवंक दिना. ताणें म्हजें जिवीत कोडू केलां. ताचेर हांवें बोल वापुरचें पळय तो कितलो म्हूण बलिश्ट. हांव निती सोबेंत वचूं पूण ताका थंय येवंक कोण फर्मावणी धाडटलो. हांवें म्हाकाच प्रमाणीक लेखल्यार म्हज्या तोंडींच म्हाका गुन्यांवकार करीत. हांव निरअपराधी आसल्यारूय ताच्यान म्हाका खोटो धरूं येता. हांव खरेंच निरअपराधी पूण म्हाका म्हजेंच खरेंपण ना आनी म्हाका जिवपाची उबगोण आयल्या. म्हाका जियोवपाची उबगोण आयल्या. कसलोच फायदो ना. जावं निरअपराधी वो अपराधी देव आमचो भस्म कोत्तलोच. जेन्ना एक निरअपराधी मनीस अकस्मात मरता तेन्ना देव ताच्यो मस्कऱ्यो कोत्ता. हो संवसार देवान नश्ट्यांच्या हातान दिला. सगळ्या नितीदारांची ताणें नदर सोंपयल्या आनी जर तें देवान करूंक ना तर कोणें केलां. एका धांवप्या पोरोस ओदीक वेगान म्हजे दीस धांवतात. ते पळोन वेतात. तantलो एकूय बरो ना. एका xikaricher ghonnin zhompoi marlolea भाशेन एका वेगान धांवपी ओड्ड्या भाशेन म्हजे दीस बोलांतात.
हांवें हांसत्या मुखामोळान म्हज्यो तक्रारी विसरूंक सोदल्यार म्हजे सगळे उपद्रे परतून येतात आनी म्हाका भेंकडायतात. म्हज्या दुखी विशीं चिंतून म्हाका भिरांत दिसता. तूं म्हाका गुन्यांवकार कोत्चो नाय म्हूण म्हाका खात्री आसा. हांव अपराधी थरलो म्हणटच हांवें कित्याक पर्वा करपाची? बर्फाच्या उदकान जाल्यार खारान पर्यान हात धुल्यार देव म्हाका शेणाचे गायरींत उडयता. म्हज्या कपड्यांक लेगीत म्हजी लज दिसता. देव मनशा सारको जाल्लो जाल्यार म्हज्यान ताका जबाब दिवं येतालो. ती घरान वचून आमच्या वाड विवादांचेर निर्णय घेवंक जातालो. आमचे मदें मध्यस्थी जावंक देवाची आनी म्हजी नीत करपाक कोणूच ना. देवा, म्हाका खास लावपाची पुरो करची तुजे थरथरे कुशीक काडचे हांव भियेना. म्हज्या स्वताच्या काळजाक वळखता देखून हांव उलयतां. देवाचें उतर हें